नमस्कार येवकार गोवा टू नेट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. फिफा अंडर 17 बायलांचे फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो किक ऑफ दबाजान ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुवाळो. मडगांव जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार फाल्यां सावन 16 गेमी. सरकारी जमनी विकूंक मेळच्यो ना. कस्टोडियन जमनीर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर घरां बांदल्यार मोडटले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सरकारी जमनी खंय समाजा खातीर. तुवें सीएचसीतलो वाळपयचो स्टाफ ड्युटे वेल्यान आदींच पळटा. आरोग्य मंत्री म्हणटा बायोमेट्रीक बसयात. मंत्री तुमच्या दारींत विश्वजीत पेडण्या. शेतकारांनी काडले रानाचे इशू. रेंव खडी चिऱ्यां सारकेल्या मायनर मिनरलांच्या भायल्या राज्यांतल्यान येरादारीक बल्क परमिटां सुरू. 14 मेरेन मेळटली ऑफलायनूय परमिटां, उपरांत ऑनलायनच. दरेक तालुक्यांत रेव्हेन्यू भवन बांदपाचें मंत्री बाबुशाचें उतर. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेंत बाबुश फोण्या. खांडेपारा कोयरा विल्याच्या प्लांटाची तांक वाडोवन दिवपाचें मंत्र्याचें उतर. पेडणे बेकायदेशीर कसिनो. विजयान केलो एक्सपोज. प्रुडंटान केलो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. एका कामगाराची कसिनो चलतालो म्हूण कबुली. सकयल रेस्टॉरंट, वयर खंय कसिनो. समाजवादी पार्टीचो सर्वे सर्वा. उत्तर प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव संवसाराक अंतरलो. मेदांता हॉस्पिटलांत फाटले कांय दीस आशिल्लो लायफ सेव्हिंग वखदांचेर. फाल्यां निमाणे संस्कार. फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या फिफा अंडर 17 बायलांच्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो किक ऑफ सुवाळो ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार दबाजान जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा संवसारीक दर्जाची सर्त गोंयांत जाता ही मोठी गजाल. खेळा मंत्री म्हणटा फुटबॉल गोंयकारांच्या रक्तांत. सर्तीच्यो 16 गेमी गोंयांत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर. बाकीच्यो गेमी नवी मुंबय आनी भुवनेश्वरांत. फुडल्या जावपी 15 दिसां खातीर आमी सगळ्यांनी आतां किक ऑफ सेरेमनी जो जावन येयलो त्या खातीर परत एकदां अभिनंदन करता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे हाच्या पुराय टिमीचे. आनी आयच्यान सुरू जावपी ह्या अंडर 17 फिफा फुटबॉल क्लब टिमी खातीर परत एकदां म्हणजे आयज पर्यंत जगाच्या वेगवेगळ्या देशांनी जावपी ही फिफा गेम आमच्या गोंयांत जाता. हे गोंयकारांचे भाग्य आसा. ही मॅच आमकां पळोवपाक मेळटली हे आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा. गोंयकारांच्या नसा नसान, गोंयकारांच्या श्वासा श्वासान फुटबॉल आसा. आणि म्हणूनच गोंय राज्याचो फुटबॉल हो फक्त एक खेळ न्ही तर एक ते दायज जावन आसा. आणि म्हणूनच गोंय राज्यान ह्या खेळाक आमच्या राज्याचो खेळाचो दर्जो दिल्लो आसा. सरकारी जमनीचो समाजात उपेग जावंक जाय. अतिक्रमण करून विकूंक न्ही. मुख्यमंत्री उलयला. कांय लोक सरकारी जमनीचेर घरां बांदतात. तीच सुवात काडून भायल्यांक विकतात. सरकारान रस्त्याक सुवात घेतले उपरांत थंय घरां बांदप आनी मागीर आंदोलनां करप. कस्टोडियन प्रॉपर्टींत ह्या फुडें बेकायदेशीर घरां बांदल्यार खंय मोडून उडयतले. एक डॉक्युमेंटाचेर आमी एग्री जाल्या बट विदाउट डॉक्युमेंट जर आतां कोणी घर बांदता आसत जाल्यार ते डेमॉलिश जातले. परत आमदारा कडेन वचूं नाका. हांवें स्पश्ट सांगता कित्याक तर हांवें पळयला कायदो येयल्या उपरांत खूब जाणांनी कस्टोडियन प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केली आहा. ज्याच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना एनक्रोच करून दुसऱ्याक विकपाची ही प्रवृत्ती कळोवपाक लागलेली आहा. रस्तो करपाक सरकारान जमीन विकत घेतल्या ताचेर वचून घरां बांदल्या खबर आसतनाय बी. आनी मागीर रस्त्यार येवप आनी आमची घरां मोडली म्हणप हो प्रकार खूब जाणां कडेन आसा. त्या खातीर हांवें पयलींच शिटकावणी दिल्या कारण अशा पद्दतीन एनक्रोच करप योग्य न्ही. आमकां मया गांवांतल्या फ्युचर जनरेशना खातीर कुठीच भुरगीं आसा
आमकां फ्युचर जनरेशना खातीर आसलेल्यो जमनी सांबाळून दवरपाक जाय. कोण तरी हांगासर भायरसून येतलो आनी आमकां आत्ताच्या अल्पशे कितें तरी पयशे मेळटा म्हणून ताका ते आमी घर बांदून विकतले हें चलचें ना. कांय गोंयभर हांव पळयता सरकारी जमनीत बारीकशें घर बांदप आनी कोण तरी तो भायरसून येयला जाल्यार ताका तें विकप ही वायट प्रवृत्ती आसा. गांवांतली सरकारी जमीन आसा प्रभुत्वाची जमीन आसा जाल्यार ताचो उपयोग त्या गांवकारांक जावपाक जाय, गांवांतल्या फुडल्या जनरेशनाक जावपाक जाय, गांवांतल्या विविध प्रकल्पां खातीर जावपाक जाय. तुवें CHCतलो वाळपयचो स्टाफ खंय वेळे आदींच पळयटा. असले प्रकार बंद करूंक बायोमेट्रीक सिस्टम बसोवची म्हूण मंत्री विश्वजिताचें फर्मान. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेंत आरोग्य मंत्री विश्वजीत पेडणे वचून लोकांचे इश्यू आयकून आयलो. शेतकारांक त्रास जावंक जायना अशे तरेन काम करात म्हूण मंत्र्यान खंय राना खात्याक सांगलां. तुझ्या हॉस्पिटलान सर न्ही चडशे वाळपयच्यान स्टाफ आसता सर, तांकां वचपा खातीर टायम जाता म्हणून ते बेगीनच वयतात. आनी मॅडम आसा, डॉक्टर आसा, डॉक्टर खबर आसा. सर आतां सर सांगतात पण ते दिसा आमी गेले. I am telling in front of media, anyone leaves before that, you put that biometric system. Even if somebody, even here you put biometric, what is the problem to put biometric? They can't put doctor biometric. सर डॉक्टर येता माझं मतदारसंघाचं कोण असलो आणि नसलो तर काय फरक पडणार. तुझी जबाबदारी आहे. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युन्सी. यू डोंट गेट अप इन द मिडल ओनली अँड से दे गो एट दिस टाइम. अरे हाउ कॅन दे गो, दे गेटिंग सॅलरी. यू इश्यू देम अ शो कॉज नोटीस. आणि हांवें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी दिला की लोकां बरोबर को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्ही पळयलें आसतलें की हांव जेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला कोणाक अडचण बिडचण चडशें येना, कोणाच्या वाटेन वचपाचें ना म्हणून व्हेरी क्लियर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय खात्याचेरूच बेजार. सोलर फेरीबोट लॉन्च करूंक आमंत्रण दिलां खरें, मात 13 ऑक्टोबराचे हे कार्यावळीक आपली मान्यताय घेवना, सल्लोय घेवना म्हूण मंत्री सांगता. फेरीबोटीचो इश्यू जाल्यार मंत्री जाय, निर्णय प्रक्रियेंत आपूण नाका काय म्हणून प्रस्न. तेरेखोल फेरी भरकटली तें खंय व्हडलें न्ही, चवकशी करतात. I have not received the written investigation. I may be a guest. I am not the host of this. So, जे डिपार्टमेंटाचे काम आसात, he must be given some extraordinary powers by the administration, the government. So I will really have to find out. डिपार्टमेंटान इंटरफियरन्स जालो न्हू. No, he is also आमचो जो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसता, तोच आमचो ह्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन आहा. नाही, मला आय विल हॅव टू रियली फाइंड आउट वेदर आय एम आन्सरेबल टू द फेलियर्स ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन अँड द फेरी बोट्स वेन इट इज इन द मिडल ऑफ सी. जावं बाकीचे कितें गोश्टी प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तुमी जबाबदार. प्रॉब्लेम आसात आनी जेन्ना सक्सेस येता तेन्ना इट इज अ पार्ट ऑफ कॅप्टन अँड कॅप्टन मे बी गिवन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स to declare and decide about all these things. तुम्ही CM कडे बी व्हरतले हो विषय, ताका इन्फॉर्म करतले. Definitely CM should also realize this. So when I am a host, I am treated as a guest in my own department. तुम्ही कन्सल्टूच करू ना फंक्शन प्लॅन. ना फंक्शन प्लॅन करता केलें ना. तेरेखोल फेरीची चौकशी करपाक लायल्या, ती गजाल खंय व्हडली सिरियस न्ही. तेरेखोल हांवें इन्क्वायरी मागलेली आसा, दे वील कम आउट विथ दॅट. वी आर टेकिंग ऑल दॅट केअर. इट इज नॉट हॅपनिंग एवरी नाव एंड दॅन. उदकान बंद आसा जर जाय जाल्यार इमिडिएटली देर आर इक्विपमेंट्स टू गेट देम ऑन दी शोर. इमिडिएटली वी प्रोवायड देम दी असिस्टन्स. आतां उदकान असले न्ही, समुद्र जेन्ना खवळलेलो आसता तेन्ना आमची दिशाहीन जावन वता तेन्ना आमी हाडनात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. रेंव, खडी, चिऱ्यां सारकेल्या मायनर मिनरलांची हेर राज्यांतल्यान आयात करूंक बल्क परमीट दिवंक खण खातें तयार जालां. सोमारा सावन बल्क परमिटां दिवंक सुरू जाली. दरेक गाडये खातीर ऑनलायन परमीट घेवपाची प्रक्रिया कटकटीची जाता म्हूण वाहतूकदारांनी बल्क परमिटां खातीर येरादारी खात्याक विनवणी केल्ली. सोमारा सावन ऑनलायन बल्क परमिटां सुरू जालीं तरी 14 ऑक्टोबर मेरेन ऑफलायन परमिटांय दितले. 15 सावन खंय फक्त ऑनलायन.
दरेक तालुक्यांत रेव्हेन्यू भवन बांदपाचें उतर मंत्री बाबुशान दिलां. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेंत बाबूश फोंड्या पावलो. आमदार मंत्री रवी कडेन उलोवन गरज आसा तश्यो कांय सरकारी कचेऱ्यो खंय मामलेदार बिल्डिंगेंत शिफ्ट करतले. बाबूश खांडेपारा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटांतूय वचून आयलो. कोयरा विल्याची तांक वाडोवन दिता म्हणून बाबूश उतर दिवन आयला. We have seen the difficulties basically as far as the offices are concerned. The offices are very cramped. There is a lack of space. So we are trying to shift some offices. And especially Mamladar, I think they are based on the third floor. So we are trying to get them on the first floor for the convenience of the public. We want to have a revenue govern in all the talukas. बाबूश खांडेपारा कोयराविल्याच्या प्लांटार वचून आयलो. प्लांटाची तांक वाडोवन दिता म्हण उतर दिवन आयला. सध्या फोंडेचो 5 टन कोयर खंय साळगांव प्लांटार वता. Taking capacity under 6.5 ton. Per day, where garbage is concerned. So out of that, what they are treating is around 1.5 ton. Now there is a proposal which is and the rest is going to our Saligam plant. That was a stopgap system. Now they are increasing that they'll get approved. Factory also there for 10 ton. And which will be annexed for another 10 ton in future. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. समाजवादी पार्टीचो सर्वेसर्वा उत्तर प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 82 वर्सांचे पिरायेचेर गेलो. फाटले कांय दीस तो मेदांता हॉस्पिटलांत लायफ सेव्हिंग वखदांचेर आशिल्लो. 22 ऑगस्टा सावन तो हॉस्पिटलांत आशिल्लो. आदलो युपीचो मुख्यमंत्री सपाचो फुडारी अखिलेश यादवाचो तो बापूय. फाल्यां ताचेर निमाणे संस्कार जातले. गोंयांत रस्तो अपघातांनी दिसाक एकलो तरी सोंपता. हाचेर दरेकल्यान विचार करचो म्हणून येरादारी मंत्री महावीन उलयला. पर्वरी हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटांत येरादारी खात्याचो 11वो राज्य रस्तो सुरक्षा सप्ताह लॉन्च जालो. सरकार खंय डार्क स्पॉटांचेर काम करता. पर्यटन मंत्री म्हणटा फक्त एक सेफ्टी वीक करून फायदो ना. येरादारी शिस्त वर्सभर पाळूंक जाय. Almost every day there is a death on the roads of Goa. What are the reasons? One has to analyze. Overspeeding is one of them. Adventurism by our youth, by recklessly being issued licenses is another reason. Tourists not following the rules on the roads is another reason. And perhaps one of the biggest reason, as I analyze, is drunken driving. There are certain dark spots. They have already been identified by my department. That is our job, we identify. Thereafter it was implementation, remove those dark spots, the accidents are prone to another department, is PWD. I will be talking with my counterpart, and in fact I have told them the next Road Safety Council, which I am the chairman, will invite all the ministers as well, so that action is taken from the top. This road safety awareness week comes in place. I at least feel I would request Marvin to have this throughout the year. There shouldn't be awareness. This whole week should be the whole year. And in the whole year, certain RTO inspectors should be given delegated responsibilities to ensure that they are creating awareness, they are ensuring that they are monitoring things, they are supporting the systems. Challan is one part. गोंयांत सज्जन शक्ती काबार करपाचो कट चल्ला. आपल्या वाडदिसा सुवाळ्याक बरे मागपी पावचे न्ही म्हूण सरकारी स्टाफाक वेगळीच कामां दिली. कार्डिनल फेर्रांवाचो सत्कार त्याच दिसा त्याच वेळार दवरलो. 75व्या वाडदिसा प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकाराचें नांव घेनासतना सरकाराचेर फार. सरकार समाजाक बदलूंक शकना. तांणी फक्त रस्ते आनी गटारां बांदपाची. समाज बदलूंक खंय जनशक्तीच सक्रीय जावची पडटली. अंतःकरण मेंदूचेर दोषारोपण कितें करतलो? एक अवयव शरिरांतलो दुसऱ्या अवयवाचेर आरोप कसले करतलो? एक खंत हांव उलयतां. कित्याक सज्जन शक्ती खलास करपाचें सगळें जें आसा हें कोणें जरी स्वप्न पळयलां अशा पद्दतीन हें सगळें चालू आसा. अनिल भाई प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक
पत्रकार येवंक जायना थंय. त्यामुळे त्याच वेळाचेर दुसरे कडेन प्रेस कॉन्फरन्सीस म्हणजे 5-5:30 पर्यंत प्रेस कॉन्फरन्सीस म्हणजे थंय हें दवरप ना. स्वागत सदस्य जे आसा, काल आमच्या कार्यकर्ते स्वागत सदस्य करपाक म्हणून गेले आनी ताणें मान्यता दिली. फाल्यां ताचो फोन येता, रागार जावं नाका, कारण मातशें कितें जाणा आमचे अडचणी आयल्या आनी कितें. मागीर लक्षांत आयलें राजकीय दडपण आसा. राज्यपालान बाबड्यान आजूच कार्डिनल बी आमचे जे हांगाचे गोंयचे जाल्ले आसा सुपुत्र, तांचो सत्कार आजूच करपाचो दवरलो 4 वरांचेर. म्हणजे जेणे करून ताका जे प्रतिश्ठिताची यादी आसता राज्यपालांच्या कार्यक्रमाक, निदान ते तरी आपयले जाल्यार ते वचनासतना जर रावले जाल्यार हांगा संख्या कमी जातली म्हणून. हो एका मनशाचो सत्कार न्हय. हांव सांगता, समाजाक जी एक ताकद लागता उबो करपाक समाज, ती राजकारणाच्या वयर आसपाक जाय. हांव सरकारी ताकदीचेर विश्वासूच दवरिना. सरकार समाज बदलूंक शकता, सरकार नीतिमत्ता हाडूंक शकता, सरकार सद्गुण निर्माण करूंक शकता, सरकार आदर्श नागरीक तयार करूंक शकता. अरे सरकार ते रस्ते आनी गटारां बांदपाक. गोवा फॉरवर्डाचो फायर ब्रँड मुखेली आमदार विजयान पेडणे बेकायदेशीर कसिनो एक्सपोज केलो. तो व्हिडिओज ट्वीट करून मेखळो. सरकाराच्या आशिर्वादान कसिनो चल्ला म्हूण विजयाचो आरोप. प्रुडंटान ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो. थंयच्या एका कामगारान कसिनो चलतालो म्हणून मान्य केला. सकयल रेस्टॉरंट आनी वयर खंय कसिनो. खासा रिपोर्ट. जो एक बेलीज नावाचो एक इल्लिगल कजिनो पेडण्या फंक्शन जाता, थंय लोक गॅमलिंग करतात, म्हणजे तोंडां दिसता आनी हें चालूच आहा म्हणून. इतलेंच न्ही, आमकां वी हॅव रिपोर्ट्स दॅट इल्लिगल सच स्लॉट मशीन्स आर मशरुमींग एवरीवेर. इल्लिगल गॅमलिंग इज गोईंग ऑन. सो दीस इज सर्टनली हॅपनिंग विथ प्रोटेक्शन ऑफ पुलीस. आनी कोणाक तरी हो हफ्तो वता. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा त्या भशेन रुलींग पार्टीच्या हाका प्रोटेक्शन आहा आनी हे गोंयभर चालू आहा. हांव पुलिसे कडेन मागता हे DG आनी IG आनी इन्वेस्टिगेट करचें. आमी आतां व्हिडिओ दाखयलो, हो व्हिडिओ तुमचे कडेन कसो ना, तुमी कितें करता ताजेर? काय वयल्यान दडपण आहा? आसा तोरशेत हांगा आसा आनी तुमी जस्ट फाटल्यान DED कॉलेज आसा थंयसर फाटल्यान जे आसा थंय जे कॅसिनोचे जे व्हिडिओ व्हायरल जायत आसा आनी थंयसर आमी पावले आनी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट दिवपा खातीर हांगा पावले आनी हांगा जस्ट थंयसर एक वर्कर असलो तेका आमी जस्ट विचारले ऊपर चल रहा था. अरे नहीं चल रहा है, वो बंद हो गया कब का. मतलब चल रहा था पहला, अभी चल रहा है, अभी कुछ आ रहा नहीं तो बंद नहीं किया, कब का बंद हो गया ऐसा लोग. कावेलसीचो एकलो पार्टनर आणि दुसरो खंय विल्लोडचो. बॉर्डरीर आशिल्ल्यान महाराष्ट्राचे लोक ह्या कसिनोचेर येतात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते जाग्यार घालपा खातीर काम जातलें. फायल फायनान्सा खातीर उरल्या जाल्यार ताचोय पाठपुरावो करता म्हूण PWD मंत्री काब्राल उलोवन आयला. मंत्री तुमच्या दारी कार्यावळींत काब्राल 70रींत पर्यां पावलो. थंय लोकांनी रस्ते आनी मुळाव्या साधन सुविधांचे इशू मंत्र्या मुखार काडले. लोड 2-3 गोष्टी असतात. हांवें पयलीं तेन्ना हांवें फोटोज पयले. हांव ते कशें करता गांवांमध्ये 1-2 बसतलो फोटोज काडटा ते काम पळयतलो. हे फायली चडशे एस्टिमेट करून धाडले अशें तेणी सांगला. म्हाजे कडेन उरचें ना, कशें तरी उरल्या जाल्यार सांगलें धाड म्हणून. फायनान्शियल एप्रुवला उरला जाल्यार वी वील फॉलो अप विथ ऑनरेबल MLA आनी ऑनरेबल मिनिस्टर किशोर कुमार हांचे सगळे उरले जाल्यार आमी फॉलो अप करून हांवूय CMाक आमचे रिपोर्ट हो हेलो दितलो की फायनान्शियल फायली उरला तो क्लियर करून दिवपाक वील फॉलो. पयले फावटी जाला पंचायत सरकारान केन्नाच केल्लें ना. पयले फावटी मिनिस्टर आमच्या दारी आयल्या. इतलो टायम सकाळच्यान सवायदाच्यान हांगा बसल्या ते आनी प्रत्येकाचे हें तांणी पंचायत वायज प्रत्येक वॉर्ड वायज पेशंटली सगळे बरोवन घेतल्या आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तांची काम करपाची पद्दत आसा, जे आमचे इश्यूज आसा, एटलीस्ट आय कॅन फोरसी की जाता तितले बेगीन जातले. मेजर जी कामां आसा फॉर न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी नवी पायपलायन हे ते ताका मातसो टायम लागतलो लोकांकूय खबर आसा. बट तो प्रोसेस पसून ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की टेंडराचे प्रोसेस जो आसा तो सुरू करया म्हणून.
आणि आता हे न्यूज बुलेटिन सोपयतना पळोवया पेडणेची फामाद पुनव. पेडण्यातलो सगळ्यात व्हडलो उत्सव हो आज जाता त्यामुळे गोंयभरले लोक आज हांगा येतात. आमचे एक बरें दिसता, एक वेगळ्या पद्धतीचें वातावरण आज पेडण्या भागात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.